नमस्कार, आवाज गोयचो ह्या बुलेटिनांत तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव सांजवी सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। बिरोंडा घराचेर झाड पडून लुकसाण, चड लुकसाण जावची न्हय हाची जतनाय घेवन उजो पालोवपी दळान कातरलें झाड। सोऱ्याक पयशे दिना म्हूण तरणाट्याचो बायलेचेर खुनशी हल्लो, बायल गंभीर जखमी, उपचारा खातीर गोंय वैजकी महाविद्यालयांत केले भरती। मोगाचें नाटक करून मालपेचे चलयेक पळोवन व्हरपी दुबावितान पेडणे पुलिशेन हरियाणा वचून केली अटक। शिवोले ट्रकाचो लायटीच्या खांब्याक धपको, 2 खांबे मोडले तरी तारी तुटल्यो, लायटी विणे लोक काळखान। वास्को नुस्तें वेपाऱ्यांनी तात्पुरते शेडीन केले स्थलांतर, नव्या मार्केट प्रकल्पा खातीर रोखडोच घालतलो बुन्यादी फातर। पयल्याच पावसान व्हांवलो मान्य शिवोलेचो रस्तो, रस्त्याच्या कामाच्या दर्ज्याचेर थळाव्यांनी उक्तायलो दुबाव। आतां पळोवया खबरो विस्तारान। पेडण्या वाठारांत उटंगाराच्या पावसाक लागून खुबश्या झाडां कोसळ्ळीं। पावसाळ्यान जाल्ल्या वाऱ्याच्या अच्छेवाक लागून झाडां रस्त्याचेर तशेंच घराचेर उमटून पडलीं आनी ही झाडां उमटून लोकांच्या आदार करपा खातीर उजो पालोवपी दळाची बरीच धांवपळ जाली। विरनोडाच्या खालच्या वाड्यार रावपी रुक्मिणी हरिजनाच्या घराचेर झाड पडल्या उपरांत उजो पालोवपी दळान घराक लुकसाण जावचें न्हय हाची जतनाय घेवन झाड कापलें। पावसाळ्यान झाडां पडिल्ल्यान लोकांची धांदळ जाली आनी लायटीची आपालिपा तर नेमान जाता। मात ह्या सगळ्या समस्यांचेर आडनदर करिनासतना उजो पालोवपी दळ एक सारके आपल्या वावरांत कार्यरत आसात। तांच्या ह्या वावराक लागून थळाव्या लोकांनी उजो पालोवपी दळाची तोखणाय केल्या। गोंयांत गुन्यांवकारी घडणुको थांबोवपाचें नांव घेना। सोऱ्याक पयशे दिना म्हूण अशोक तांबुरी ह्या तरणाट्यान रेश्मा नायक हे बायलेक जिवेशी मारपाचो यत्न केलो। ह्या हल्ल्यांत तिका बरोच मार लागलो। उपचारा खातीर तिका गोंय वैजकी महाविद्यालयांत भरती केला। बायलेच्या चल्यान पुलिशेन केल्ले कागाळी प्रमाण अशोक दर दिसा ताचे आवय कडेन सोऱ्या खातीर पयशे दिना म्हूण धुमशाणां करतालो। मालपे पेडणेच्यान एके 14 वर्सां पिरायेचे चलयेक मोगाचें नाटक करून आपल्या वांगडा पळोवन व्हरपी दुबावीत अनिल रावत हांगा गुरगांव हरियाणा धरलो। अनिल रावत 21 पिरायेचो मध्य प्रदेशांतलो रहिवासी, सध्या गोंयांत रावतालो। मालप्या MVR कंपनीन काम करतालो आनी ल्हान पिरायेच्या चलयेचें अपहरण केल्लें। पेडणे आनी हरियाणा पुलिसांनी वांगडा मेळून कारवाय केली आनी चलयेची सुटका केली। SP शोभित सक्सेना आनी SPDO सिद्धांत शिरोडकारान हांच्या फुडारपणा खाला फुडलो तपास सुरू आसा। शिवोले वीज उपकेंद्र कडेन ट्रकान एका लायटीच्या खांब्याक धपको दिल्ल्यान लायट गेली। या अपघाताक लागून लायटीचे खांबे मोडल्यात, तारे तुटून सकयल हुमकळटात
राती उसरा मेरेन वीज पुरवण सुरळीत जातली अशें वीज खात्यान कळयलां। शेनवारा दनपारा हो अपघात जालो। ह्या अपघातान 2 खांबे मोडले। ताका लागून सडये, मार्ना, ओशेल आनी खैराड वागाळी वाठारांतली लायट गेली। थंय दुसऱ्या फिडरा वयल्यान लायट दिली, पूण लोड वाडिल्ल्यान सांजवेळार परत लायट गेली। नुस्तें मार्केटांतल्यान विक्रेत्यांनी निमाणे कडेन तात्पुरते शेडिंग स्थलांतर केले। नुस्तें विक्रेत्यांनी तात्पुरते शेडिंग वचपाचे निर्णय घेतिल्ल्यान नव्या नुस्तें मार्केट प्रकल्पाक चालना मेळटली। ह्या प्रकल्पाचो प्रश्न कितलींशींच वर्सां अडखळून पडिल्लो। पोरणे नुस्तें मार्केट मोडपाचें काम शुक्रारच्यान सुरू जालां। रोखडोच ह्या नव्या प्रकल्पा खातीर बुन्यादी फातर बसयतले। शेनवारा सकाळी हे तात्पुरते शेडींत नुस्तें विकपाक सुरवात जाली। नुस्तें विकप्यांक बराबरच पोरणे नुस्तें मार्केटा भायर फळां, भाजी विकप्यांचे हे तात्पुरते शेडी भायर स्थलांतर केलां। आमचो फिश मार्केट ही ओपनिंग जालेली आसा तेन्ना आतां आमी की वास्कोकारांची बरी गजाल। वास्कोचो MLA आतां दाजी सालकार जाला, तेणें हो आतां बरो प्रोजेक्ट हाडलेलो आहा। फर्स्ट हेजो प्रोजेक्ट जातलो फिश मार्केट। जायते वर्सां पेंडींग आसलेलो, हो आतां जाता। हो बरी गजाल वास्कोकारांक। आनी पयले सदेर ही फिश मार्केट वास्कोकारांक इम्पॉर्टंट, कित्याक आमकां बाजारान येवपाक बरी आडकय जाताली। उदकाचो प्रॉब्लम आसलो, सकाळ सगळें घाण आसलेली, आतां सगळें क्लीन आसतली, मार्केट बरी भाशेन जातली। पावसाळ्याच्या सुरवातेकूच नव्यान बांदिल्लो माना शिवोलच्या रस्त्याक फोंडकुलां पडून रस्त्याची सामकीच अवतिकाय जाल्या। सरकारान लोकांची सोय जावची म्हूण पावसाळ्या पयलीं ताकतीक करून रस्ते बांदले, मात पयल्याच पावसान शिवोलच्या रस्त्यांक फोंडकुलां पडली। सुळसुळीत रस्त्यार पडिल्ली ही फोंडकुलां लोकांक घातकी थारूं शकतात। सरकारान रस्तो बांदतना उण्या दर्जाचो माल वापरचो न्हय। हातान काम घेतला जाल्यार तें सारकें करचें, ना जाल्यार पावसाळ्यांत हो रस्तो व्हांवन वयतलो। गोंयांत शुक्रारा सावन पावसाळ्याक सुरवात जाल्या। फाटल्या 3-4 दिसांन ह्या उटंगाराच्या पावसाक लागून राज्यांत वादळी वाऱ्याचें वातावरण तयार जालां। ताका लागून जायत्या सुवातींनी झाडां पडपाक लागल्यात। हवामान खात्यान दिल्ले म्हायती प्रमाण 12 आनी 13 जून अशे 2 दीस वारे आनी वादळां सयत पावस नेटान पडटलो असो अदमास आसा। दक्षिण गुजरात दर्यादेग सावन केरळ दर्यादेग मेरेन उण्या दाबाचो पट्टो तयार जाल्ल्यान गोंयान आनीक 2 दीस गोग्यांनी पावस चालूच उरतलो। इतल्या मजगती हवामान खात्यान आतां ऑरेंज अलर्ट जारी केला। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण 14 जूनाकूय पावस व्हडा प्रमाणात पडून हुंवार येवपाची शक्यताय आसा। देखून नागरिकांनी स्वताची जतनाय घेवपाची गरज आसा। गोंयकारांक नुस्त्या शिवाय जायना म्हूण खासा गोंयकारां खातीर ही सुचोवणी। नुस्तेमारी करपाक दर्यान वचूं नाकात। अशें करप जिविता खातीर घातकी थारूं शकता। तशेंच पावसाळ्यान झाडां पडिल्ल्यान लोकांची दांदळ आनी लायटीची आपालिपातर नेमान जाताच। मात ह्या सगळ्या समस्यांचेर आडनदर करिनासतना उजो पालोवपी दळ एकसारके आपल्या वावरांत कार्यरत आसतात।
गोंयांत शुक्रारच्यान पावसाची सुरवात सावन शेनवारा पावसान पुराय गोंयांत घसघश्यांनी पडून हजेरी लायली। गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारां सयत शारांनी लेगीत उटंगाराचो पावस पडलो। पणजे लेगीत सांजे वेळार बरोच पावस पडलो। खूब पावस पडिल्ल्यान पावसाचे उदक रस्त्याचेर भरले। 18 जून रोडाचेर जाल्यार सुमार दोपरभर तरी उदक भरिल्ल्या भशेन गच जाल्ली। रस्त्या कुशीक दवरिल्ल्या दुचाक्यांक हे उदक भरिल्ल्यान बऱ्याच लोकांच्यो गाडयो चालू जायना जाल्यो आनी देखून लोकांची सामकी धांदल जाली। ह्या रस्त्या कुशीक आशिल्ल्या खळयेची काम चालू आशिल्ल्यान हे उदक भरता अशें कळटा। पावस नितोच लागता थंयच आसा, पूण स्मार्ट सिटी पणजेचे रस्ते उदकान बुडले। ते कित्याक बुडले? थळावो लोक प्रतिनिधी हो प्रश्न सुटावो करपाक कित्याक अपयेसी थारलो। भाजपाचे सरकार गोंयच्या राजनिधी स्मार्ट सिटी फकत इफ्फी पुरती रंगरंगोटी करून दाखोवन लोकांच्या दोळ्याक पानां पुसता काय असो प्रश्न काँग्रेसीचो फुडारी संजय बर्डे हांणी केला। हो प्रश्न जाता तितल्या बेगीन सुटावो करचो अशी मागणी बर्डे हांणी केल्या। स्मार्ट सिटी बद्दल उलोवंक गेले जाल्यार बीजेपी सरकारान फक्त स्मार्ट सिटी करून पणजेकारांक सगळ्यांक फटयलेलें आसा आनी गोंयकारांक फटयलेलें आसा। आमकां आमची पणजी शहर हे आमची गोंयची राजधानी म्हणून आमकां अभिमानान सांगूचें दिसता की पणजी शहर हे बरें जाल्लेलें जाय। आमी फक्त पळयता पणजी शहराची हे सुदारणा केन्ना करतात, फक्त रंगरंगोटी करता आसतना फिल्म फेस्टिवल आसता फक्त रंग मारतात आनी पणजी शहर सुंदर म्हणून सांगतात ते। पूण जो पयसो जो येता न्हू हो वयता खंय हो आमकां पणजेकारांक हे सगळें आमकां गोंयकारांक कळपाक जाय। पयसो जर येता इतलो कोटींनी जर पयसो येता, हांगा बरी बरी ऑफिसां आसा, GSIDC आसा, सुडाची ऑफिसां आसा, तेंच्या अंतर्गत तांकां धरून तरी हांच्यांनी जे ऑफिसर जे आसात न्हू तांकां तरी बसपाक लज दिसपाक जाय हांगा। ते हांगा पणजी शहरांत येता आसतना जेवपाक खावपाक येता, तेंच्यांनी आपल्या शहरा बद्दल आपले पणजी राजधानी ह्या नात्यान तरी हेंच्यांनी आयज लक्ष घालपाक जाय आसलें। हे लक्ष घालिना, खंयसून येतात, स्मार्ट सिटी म्हणटात, ही सगळी वल्गना कॅमेरा जे म्हणटा 180 कोटीचे कॅमेरा, हेंच्यांनी 180 कोटीचे कॅमेरा जे गटरात सकयल्यान बसोवपाचे आनी हेंच्यांनी पळोवपाचें उदीक खंयसून येता तें। सांगपाचो उद्देश इतलोच आहा की भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराक की रस्त्याची सुदारणा जेन्ना करता न्हू, हायट जी वाडटा डांबराची ती हायट वाडत आसा आनी रस्त्याचो स्लोप जो आसा न्हू, गटराचो स्लोप हो लेवलीन जाल्लो आसा, ताका लागून हें उदक वचना। पणजेचे MLA कडेन मागता, मिनिस्टरा कडेन मागता, तेणी बेगींतल्या बेगीन लक्ष घालपाचें। वर्सांच कित्याक लागून जाता? कोण हेका जबाबदार? हे आमी निवडून दिल्लेले हे आमचे नगरसेवक जे आहा तेंच्यांनी तरी सांगपाक जाय बाबा अशी गोश्ट आसा, वर्सांक उदीक भरता हें बरोवंक पावना म्हणून। पोरणे गोंयांत शायना NC हिचे बेकायदेशीर बांदकाम पाडपाक सरकारान अपयेस आयला। TCP मंत्री विश्वजीत राणे गोंयांत घडपी बेकायदेशीरपणान फकत बागा आनी कळंगूट दिसता काय कितें असो प्रश्न काँग्रेसीचे अध्यक्ष अमित पाटकार हांणी विश्वजिताक केला। तशेंच पोरण्या गोंयांत आयिल्ले बेकायदेशीर बांदकाम मोडचे अशी मागणी करपी आंदोलनाक आयतारा 200 दीस जाल्यात। तरी लेगीत मंत्री विश्वजिताक हाचेर कारवाय करपाक कित्याक जाली ना असो प्रश्न अमित पाटकारान केला। जाल्यार हो प्रश्न पावसाळी अधिवेशनांत सभाघरांत विचारतलो अशें सांताक्रूजचे आमदार रुदाल्फ फर्नांडिसान हांणी म्हटलां। काँग्रेसीन आयतारा ह्या आंदोलनाक हाजीर रावन तेंको दिला। हेरिटेज जर वाचोवपाक जाय आमकां जाल्यार पयलीं आमी थंय हात घालपाक जाय। गोंयची जर आमकां काळजी आसा जाल्यार पयलीं हांगा येवपाक जाय आशिल्लें आनी मागीर आमी दुसरे कडेन वचपाचें। आनी गोंयची काळजी आसा जाल्यार फक्त पार्रा आनी कलंगूट आसा, दुसऱ्या भागांत ना। सो आयज ह्या लोकांनी जेन्ना एग्रेशन बरें दाखयता तो, पूण ताजें चुकता इज तो म्हणटा ODP चुकल्या। अरे ODP has been done by your previous government. You was a part of that cabinet. So obviously in cabinet meetings ते आयला आसतले proposal. So why you didn't object that time? आणि तेच ऑफिसर जे ऑफिसरांनी ODP प्लॅन केल्लो तांची सिग्नेचर आसा। सो काल हांवें सांगलां गव्हर्मेंट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस यू नो। सो तूं तुज्याच ऑफिसरांचेर तुज्याच आदल्या मंत्र्यांचेर तूं क्वेश्चन रेज करता असो जालना ऑफ करप्शन।
आणि वर्ल्ड हेरिटेज सायटीच्या लागीं तुका 400 FAR पण केन्ना गोंयकारांनी आयकल्ले तरी 400 FAR लेटेस्ट म्हाका दिसता 2.5ची पूण तोय म्हाका खबर ना इम्प्लिमेंट जाला काय ना तो 400 म्हणल्यार खंय पावले रे आमी आयज म्हणजे तू तो सांगतालो की कलंगूट आणि त्या सायडीन सगळे भायले लोक आयल्या आणि थंय सेटल जाल्या म्हणून हांगा 400 FAR दिलेले गोंयकारांक परवडटले ते जे इश्यू गोंयच्या लोकांक इफेक्ट जाता गोंयकारांक इफेक्ट जाता तो आमचो कायदो असेंब्लीन घालपाक आनी म्हाजे सायडीच्यान तरी हांव 100% घालतलो म्हाज्या नोटिसाक येयलो जाल्यार आतां हो इश्यू स्टार्टिंगेक सावन आमी आहा जेन्ना पर्रीकारान हिंगा टॉयलेट बांदलेले तेन्ना पासून ऑर्डरीचेर ते म्हणलेले आहा ही प्रोटेक्टेड एरिया म्हणून आनी तरी पूण हिंगा येदे व्हडलें कन्स्ट्रक्शन येयलां सगळें फ्रॉड केला पळय ते कमलेन हे आतां कोर्टान गेलेले आहा ती कोर्टांतल्यान हें पास जावंक जाय डिसिजन आनी हें गोवोरमेंटान हें पास करूंक जाय तुमी जाणा केशी डिले जाता पयले हे फास्ट ट्रॅकाचेर घालून नाल्यार एक हें घेवपाचें कोर्टान वचोन अमके दिसा भितर ही केस काबार करूंक जाय म्हणून हे भाशेन करून काबार घडोवपाचें आनी लोकांचे आमच्या गोंयच्या लोकांचे पळय कावजाक पळय आतां हे पळय लागलेले आहा हो इश्यू सेंटिमेंटल इश्यू आमच्या लोकांक तेणी तोंड करपाचो लागीं लागीं आशिल्ले तशेंच मदींच बंद उडयल्ल्या गाड्यांचे परवाने रद्द करतले गोंयान फलोत्पादन महामंडळाचे 1250 नोंदणी केल्ले गाडे आसात हातूंतले फकत 650 गाडे चलतात अशी माहिती महामंडळाचे अध्यक्ष प्रेमेंद्र शेठ हांणी दिल्या तशेंच बेळगांव सावन कुशिल्ल्या भाजयेचो माल धाडपी विक्रेत्या कडल्यान भाजयो घेवच्यो बंद करतले आमकां बरी भाजी जाय कुसलेली नाका अशी ताकीद ह्यान पयलीं बेळगांवच्यान भाजयो धाडपी विक्रेत्यांक दिल्या अशी माहिती प्रेमेंद्र शेठ हांणी दिल्या म्हापसा आयतारा फलोत्पादन महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी फलोत्पादन महामंडळाच्या गाडेकारां कडेन बसका जाली त्या वेळार प्रेमेंद्र शेठ उलयताले जे आरोप जाल्ले आसतले हे सत्यच आसतले कारण जी भाजी फाटल्या दिसांनी येताली ती आमी स्वता वचून पळयल्ली आसा हांवें स्वता AMC मार्केट बेलगांव वचून चॅक केल्ले की ही भाजी जी आसा ती बरोबर येयना म्हणून तांकां जे सप्लायर आहा तांकां घेवन तेंच्या कडेन मिटींग घेवन तांकां आमी सांगलेले की ही ह्या डिस्क्रिप्शन जी भाजी आहा ती आमी भाजी एक्सेप्ट करचे ना तेन्ना पासून जो आयज थोडोसो जो बदल जाल्लो आनी 100% बदल घडोवन हाडपाचो ही गरज आसा आतांच हांवें कन्क्लूड करता आसतना सांगलें की जे शॉप लागीं लागीं दिल्ले आसा आमचे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फाटलो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जे मिटिंगेन तेंच्यांनी डिसिजन हें घेवन की हे लागीं लागीं जे शॉप दिल्ले आसा कायदेशीर तेंच्यांनी दिल्ले आसा पण आयज अशें आहा की 1250 जे गाडेवाले आसा तांकां जर खंय तरी बिजनेस जावपाक हेका लागून ह्या पॉयंटाक लागून जर तांकां ऑर्डर येता म्हणजे लागीं लागीं जर गाडे आसा आनी ताका लागून बाकीच्या जे वेंडर्स आसा तांकां जर ऑर्डर येता जाल्यार ते खंय तरी आमकां विचार करचो पडटलो की एखादो मनीस दुसऱ्याक लागून जर ताका त्रास जाता जाल्यार आमकां विचार करचो पडटलो परत की हो गाडो बंद करचो काय ताका आनीक कितें तरी सुदारणा करून दिवची अशा तरेचे विचार आमच्यांनी ठरयतले टोटल रजिस्टर्ड गाडे 1250 अशे आसा नॉर्थ गोवा सावथ गोवा पण एक्टिवली आतां ओपन जाल्लेले गाडे 750 सुमार आसतले दोनूय धरून राज्यांतल्या पालिकांनी बेगिनांतल्या बेगीन तांचे ऑडिट करचे अशें आवाहन शार उदरगत मंत्री विश्वजीत राणेन केल्या जांचे बॅलन्स शिटांचे ऑडिट जावंक ना तांकां निधी मेळचो ना अशी शिटकावणी मंत्री विश्वजीतान दिल्या पतिव्रतेची व्हडविकाय सांगपी आनी सवाशीण बायलांचो उमेदीचो व्रत म्हळ्यार वडाची पुनव येता त्या मंगळारा वडाची पुनव आशिल्ल्यान सध्या दिवचलचे ह्या व्रताची तयारी चल्ल्या वडाचे पुनवेक लागपी सामानान बाजार फुलपाक लागला कोविडाक लागून फाटल्या वर्सा वडाचे पुनवेक लागपी सामानाच्या बाजाराचेर परिणाम जाल्लो अंदू मात सामान बाजारात उपलब्ध जावपाक लागला वडाचे पुनवेक लागपी आंबे अणसां पणसुला
वडाच्या झाडाच्यो खांदयो, पानां आनी हेर सामान बाजारांत विकपाक आयल्यात। वडाचे पुनवे आदले दिसा आनीकय सामान उपलब्ध जातले आनी खरेदी नेट येवपाची शक्यताय आसा। अंदू पणसुला मात म्हारग जाल्यात, हेर सामानाचे मोल मात स्थिर आसात। गोयच्या दर एका ब्लॉकान 2 आंगणवाडी तशेंच गोंयांत नव्यो 60 आंगणवाडी आनी दक्षिण गोंयांत पिडेस्तां खातीर वन स्टॉप सेंटर करपाची केंद्रीय बायल आनी भुरगीं कल्याण मंत्री स्मृती इराणीन मंजूर केल्ल्याचे गोंयचो बायल आनी भुरगीं विकास मंत्री विश्वजीत राणेन सांगले। गोंयांत जाल्ल्या बायल आनी भुरगीं कल्याण खात्याच्या विभागी बसकेंत उपरांत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत तो उलयतालो। ह्या बसकेंत केंद्रीय बायल आनी भुरगीं कल्याण मंत्री स्मृती इराणी हाजीर आशिल्ली। आमचे सेक्रेटरी राजशेखर जी त्यांनी जे रिक्वेस्ट दिल्ले आनी आमी जे रिक्वेस्ट केल्ले की आमकां आनी एक वन स्टॉप सेंटर जाय। सद्याचे वन स्टॉप सेंटर आमी टेम्पररी बेसिसचेर आमी गोवा मेडिकल कॉलेजान चलयता, ते आमकां एक परमनंट स्ट्रक्चर करपाक आमी ते फुडें व्हरतलेच, पूण त्याच बरोबर आमकां सावथ गोवा आमकां एडिशनल वन स्टॉप सेंटर अलोकेट केल्लें आसा, ताका स्पेशल फंड दिवन ते आमी बांदपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो। आनी तेणी आयज ताबडतोब 3 गोश्टी आयज अनावन्स करून सँक्शन केल्ले आसा। दुसरी गोश्ट की प्रत्येक ब्लॉकान आमकां 2 मॉडल अंगणवाडी दिवपाचें ठरयल्लें आसा, स्टेट ऑफ आर्ट अशी फेसिलिटीज डेवलप करपाक। आनी त्याच बरोबर आमी रिक्वेस्ट केल्लें की 60 इयर्स आमचे जे पूर्ण जाता, आमी आज साजरो करता गोंय राज्यात, वन स्टॉप सेंटर अलोकेट केल्लें आसा, ताका स्पेशल फंड दिवन ते आमी बांदपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो। आनी तेणी आयज ताबडतोब 3 गोश्टी आयज अनावन्स करून सँक्शन केल्ले आसा। दुसरी गोश्ट की प्रत्येक ब्लॉकान आमकां 2 मॉडल अंगणवाडी दिवपाचें ठरयल्लें आसा, स्टेट ऑफ आर्ट अशी फेसिलिटीज डेवलप करपाक। आनी त्याच बरोबर आमी रिक्वेस्ट केल्लें की 60 इयर्स आमचे जे पूर्ण जाता, आमी आज साजरो करता गोंय राज्यात, त्याच तरेन आमकां एक 60 नवीन अंगणवाडी म्हणजे त्या भुरग्यांक त्या परिसरांत तेजो फायदो जातलो म्हूण तेणी हे 3 आमचे रिक्वेस्ट तेणी ऑलरेडी हे केल्ले आसा, एक्सेप्ट केल्ले आसा। आनी आयजच्या आयज राजशेखरजीक सांगलेलें आसा की ते हे करपाक कितें म्हणटा ते पुटअप करपाक आनी ते सँक्शन बी जातलें। त्याच बरोबर प्रपोजल बी काय डायरेक्ट शी इज ऑलरेडी अग्रीड। पहिल्याच दिसा पणजे महानगरपालिकेचे कारभार उक्ताडार आयल्यात। पावसाळ्या पयलीं गरजेची आशिल्लीं कामां करूंक नाशिल्ल्यान शेनवारा राती शाराच्या वेगवेगळ्या भागांनी उदक भरले। 18 जून रोड, पाटो, आयनॉक्स ह्या वाठारांनी उदक भरिल्ल्यान लोकांची सामकी धांदल जाली। पणजी शारांत आशिल्ली सांतिनेज खाडीगाळ कोयरान इतली भरल्या की ह्या खाडयेन उदक वचपाक वाटूच ना। खरें म्हळ्यार ह्या खाडयेंतलो कोयर पावसा पयलीं काडून खाडी साफ करतले अशी अपेक्षा आशिल्ली, मात पणजी महानगरपालिकेचे कामगार हांगा फिरकल्ले लेगीत ना। ते खातीर तालिगांव पंचायतीच्या कामगारां कडल्यान आतां हो गाळ काडपाचें काम सुरू आसा। ह्या गाळाक लागून शेनवारा राती खूब जाणांच्या घरांनी उदक भरले। स्मार्ट सिटी करपाक सोदताल्या गोंयच्या राजधानीची अशी अवतिकाय पळयल्यार पावसान जाल्ल्या उरिल्लो आख्खो पावसाळो पणजेकारांक आनीकूय त्रास सोंसचे पडटले हें निश्चित। पणजी महानगरपालिकेन हाचेर बेगोबेग उपाय काडचो अशी मागणी पणजेकारांनी केल्या। तो हें बुलेटीन हांगा सोंपता। आतां पळयात खाशेली कार्यावळ सडेतोड नायक। हांव सांजवी तुमचो निरोप घेता आनी खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV।